खणी सुरू करच्यो म्हूण मायनिंग डिपेंडंट सकाळसावन पणजे पावले। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचेर सरकारान उपाय काडचो, खणी कशोय सुरू करच्यो म्हूण महामोर्चा। क्रांती सर्कला कडेन जमून सगळे एंट्री पॉइंट ब्लॉक केले, गाडयो आडायले। काय जणांच्या गाडयांचे बरेच नुकसान झाला, मात काय किरकोळ घडणुको सोडल्यार सकाळसावन तशें आंदोलन शांततेन चल्ले। कितलोसोच लोक बस स्टँडार अडकून पडलो, कामाक आयिल्ले पणजे अडकले आनी उरिल्ले भायर भितर सरपी शिमेर अडकून पडले। आंदोलक आयकनात म्हूण काय जणांनी गाडयो परतून आयिल्ले तशे गेले। टुरिस्टांक सामान आनी बॅगो घेवन कडावडी काडच्यो पडल्यो। वास्को विमानतळार वतल्यांच्यो फ्लायटी चुकल्यो। सो बेसिकली हम लोग सुबह से वहाँ जो पंजिम वाला रास्ता है उसमें स्टक थे। 2:10 का हमारा फ़्लाइट था इंडिगो का, और हमारा वो फ़्लाइट पूरा मिस हो गया बिकॉज ऑफ दैट एजिटेशन। गोवा के बारे में अब हम लोग इधर घूमने आते हैं। अब देखिए, हमने 14,000 रुपया इन्वेस्ट करके दूसरा फ़्लाइट लिया है। इंडिगो वाले भी सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा तो गलती है नहीं। तो पुराना जो गया पैसा वो तो गया ही गया, और जो हम एक वो लेके आते हैं कि टूरिस्ट को थोड़ा सा किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा, या फिर गोवा इस तरह का बोलेंगे कि भाई टूरिस्ट को मत लोगों जाने दो, उस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। हम लोग ने पूरा गोवा का जो पंजिम वाला फ्लाईओवर है खुद धूप में पैदल चल के 15 लोग भैया के साथ हैं, बच्चे साथ में, गोदी में बच्चों को ले लेके पूरा का पूरा हमने गोवा फ्लाईओवर पार किया। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर टूरिस्ट। हम लोगों की फ़्लाइट मिस हो गई है जो 2:10 की फ़्लाइट थी, एंड हम लोग सुबह 11:30 बजे से निकले हुए हैं गोवा के यहाँ पे आने के लिए, एंड पूरा ये जो वो था फ्लाईओवर वो पूरा जाम था। It's coming from Baga. There's some strike or whatever. So the police calls. We've been stuck in the traffic for 5 hours, missed our flight, and now we've got problems. Well, the taxi man didn't take any hours, like if there is something on the road. हम 12 बजे के ट्रैफिक बागा में फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल में थे हम। अभी हमारे को पंजाब जाना, आगे हमारी ट्रेन है दिल्ली से, वो हमारा सारा कुछ कैंसिल हो जाना था। हो हायवे पळ्यात जितो मूस ना, बिजी टायमार अशी परिस्थिती। मडगाव म्हापशासान येवपी बसी पणजे भायरूच, काय जाणांनी पणजे वचपी बसी सोडल्योच ना। परिस्थिती तणावाची जाल्ल्यान मंत्री सुदीन ढवळीकार आंदोलकांक मेळूंक जमावात गेलो। खणबंदी काडूंक जाता तितले यत्न करता म्हूण सांगतात, ताचेर खंय आंदोलकांनी उदकाच्यो बाटल्यो शेवटिल्यो, फातरय शेवटिले, मात ते चुकले। फायर ब्रिगेडीची गाडी पुलिसेची व्हॅनूय फोडली आणि बोवाळ वाडटा सो दिसताच पुलिसांनी लाठीमार सुरू केलो। आंदोलक जीव घेऊन मेळटा थंय धावत सुटले। बोवाळात दिसता ताचेर लाठी पडली, तातूंत मिडियावाले सुटले ना, कॅमेरा सुद्धा फोडले। आंदोलक जीवाच्या आकांतान बस स्टँडात लिपले, पुलीस थंय पावले। बस स्टँडात घुसून दिसता ताचेर लाठीमार। आंदोलकांचेर चडश्यो लाठयो पडल्यो त्यो भाड्यान हाडिल्ल्या महाराष्ट्राच्या पुलिसांच्यो। बस स्टँडात बसीक राविल्ल्या पॅसेंजरांकूय पडले। सगळे आंदोलन आणि रस्ते अर्ध्या वरा भितर क्लियर। हांव 20 जाणां मेळ्ळा आनी 20 जाणांक एश्युरन्स दिला की आय वील टेक इंट्रस्ट इन सॉर्टिंग आउट दीस इश्यू इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन पीपल
रोटी आणि रोजगार ह्यातून प्रत्येकाक मेळपाक जाय ह्या हेतूंतल्यान हांव तें पळयतां. लाठी चार्जाचेर जो प्रॉब्लेम जाला तो आमच्या कलेक्टरान ऑर्डर दिवना. जेन्ना पोलिसाचेर 4 खातर येवन पडले तेन्ना लाठी चार्ज म्हाजेर बाटली म्हणली म्हणून व्हडलीशें म्हाका दिसूना. हांव गोंयच्या लोकां खातीर आसा. गोंयच्या लोकांक रोज जी डेली रोटी जाय ती मेळपा खातीर हांव स्वता रस्त्यार आयलो. आमी लोकां मदीं कितें लायलें आमी थंय भोंवपाचें आसलें. आमी लोकां मदीं येवपाचें लोकां मदीं येवन आमी उलोवपाक हें दाखयलें आनी फायनली हे लोक कोण आमचे लोक न्ही हे लोक आमचेच म्हणून आमकां बरें दिसता खंयचे गोंयकारांक मारून लागतात. खंय लिडर हांव आयलो म्हाका चीफ सेक्रेटरीन फोन केलो. एक टावन प्लॅनिंग बोर्ड मिटींग करता. हांव बेगीन मिटींग कामार करून हांगा आयलो. चीफ सेक्रेटरी म्हाजो सुदीन गेला तुमी ताका हेल्प कर म्हणून हांव आयलो तेन्ना हांव जस्ट रस्त्यार निलेश गांवराच्या पोटाक लागिल्ल्या हांगा आशिल्लो तेन्ना आयस पॅक जालें. So we are very sympathetic to the mining dependents. I feel that justice should be done to the mining dependents. आम्ही तुमच्या गाडी ब्लॉक झाली. आमच्याबद्दल स्टेटमेंट करताना आमचा खूप कशाच असेल काय जे बीजेपी सरकारने गाणे मानलंय हे विजय सांगता म्हणून तुम्ही फोनात पडले इतले सांगता आयज सांजे जी मिटींग आहा ते मिटींग आमी स्ट्रेस करतले हे सुटाव विदीन नेक्स्ट 15 days जावकूच जाय. मायनिंग स्टार्ट जावकूच जाय आमी सांगतले. सी लाठी चार्जाच्या टायमार हांव लेट पावलो. आय वॉज इन द ट्रॅफिक वेन आय वॉज कमिंग ओवर हियर. आय गॉट फुल्ली स्टक अप इन द ट्रॅफिक. 3 hours आमी उरले. 3 वरां ट्रॅफिक फुल ब्लॉक करून भुरग्यांची हालत जाली. एग्जामीची we have to see at both the sides. हॉस्पिटलान वयताले पळय तेंकाय हाडयलो. मिडियाचेरूय अटॅक जालो. We have to see at both the sides. जेन्ना लोकांचे पोटाक दुखता न्हू तेन्ना लोक रोडार येता. सो आमी एज अ गव्हर्मेंट ऑफ द डे वी हॅव टू ऑल्सो थिंक अबाउट देम एंड एट द सेम टायम हायवे कॅनॉट बी पॅरलायज्ड because there are ambulances which are coming, there are fire डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो मूव जावपाक जाय आनी लोकांकूय मूव जावपाक जाय. सकाळी 6 ते 10:30 मेरेन आशिल्लो जमावबंदी आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा सांजे नव्यान जारी करून 144 कलमाचो आवाठ मांडवी पुलाचे दोन्ही वट्या पेर्नद फ्रांक आणि मेर्शे मेरेन वाडयलो. आंदोलन करतल्यांच्या हल्ल्यात कितलेशेच पुलिसय जखमी झाले. पुराय बोवाळात जखमी जाल्ल्यांक GMCत व्हरून उपचार केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.